Good morning guys, welcome to my new vlog. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा सगळी बरी आहे म्हणून तेच बशी हांव, अलिशा आणि टायगर आम्ही आहे बरी गायज एंड सो अलिशा. गुड मॉर्निंग गायज, कशें आहाय तुमी सगळीं? सजमता हाय म्हण बरी. याचा ब्रेकफास्ट करताले मस्सी. हांव न्हू गाय आयज हांवें ऑलरेडी खायलो ब्रेकफास्ट. हांव मॉर्निंग उठलेलें. आय हॅड माय ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग कित्याक गायज म्हाका आयज 8:30 वचोन जाय आसलेलें दोतोरागे. दोतोरागे वचोन येयले हांव रोखडे. गायज ना डॉक्टरागे म्हणल्यार गाडये डॉक्टरागे. ऍक्च्युली डॉक्टर जालो तो गाडी घेवन वचपा जाय आसलेली. तुमी जाणा गायज आमगेली गाडी मातशे रिपेरिंग आयलो हा. आय मीन कितें तरी प्रॉब्लेम जालो हा. सो ते सॉर्ट आउट करपा जाय म्हूण गायज आयज गाडी आमकां हाडून लायलेली मेकॅनिकान. सो अलिशा गायज सकाळी फुडें उठलो हा आनी गाडी थिंग पावून येयले मेकॅनिका बरें. चोवया गायज केदो अळटा ते म्हाका. आणि तेच भाशेन गायज ते न्हू मुगेलो ब्रेकफास्ट रेडी करता. हो ब्रेकफास्ट म्हाका जावन हा गायज. ओके अलिशान खायलो आपले ब्रेकफास्ट केलो तेणें. कितें खायलो तूं गायज दाखयत तुमकां. हांव थिंगा गाडी दिवपाक गेलो न्हू थिंगा एक शॉप आसलेलें आनी बरो बकेट आसलेलें गरम गरम. सो हांवें घेयलो बकेट. ओके आनी दीदीन केलोलें बरें फिश करी काल राती. इट्स लायक टोमॅटो प्युरे फिश केलो तेणें अशें करून बरें. सो म्हाका तेणें दिलोलें बट हांव तें नुस्तें खायना सिबास म्हाका लायक ना. ओके सो हांवें काडलें आनी तेजी ग्रेवी घेयली आनी ती बरी बुडोवन खायली तीक आनी चाव. सो मुगे ब्रेकफास्ट बरो जालो आनी आतां मस्सिगे करता हांव चोय. आनी चोवया गायज गाडी दिलो हा तुमकां हांव अपडेट दिता हांव. कित्याक तेणें कितें सांगलो जाणा तूं म्हाका हाडून दवर म्हूण. सो आमी चॅक करतले आनी मागीर तुका सांगतले कितें काय तें सगळें मागीर सो सांगतले. इट्स अप टू अस देन आमकां रिपेर करपा जाय नाका तें मागीर करतलें. पयलीं सद्या गायज तो चॅक करतलो आनी अलिशा रावता गायज डॅमेज कितू येतो काय म्हणून. अलिशा मातशें टेन्शन काडटा मातशें टेन्शनच जालें अशें गायज कित्याक डॅमेज येवपा आहा न्हू. सो चोया कितें डॅमेज येता आनी कितें ती. आनी गायज तेच भाशेन न्हू आयज हांव तुमकडे एक हॉट टॉपीक घेवन येयलो हा आनी सारको हॉट म्हणल्यार चड हॉट. आनी 11 days गायज पयलो न्हू इकरा दीस पयलो हो टॉपिकाचेर हांव उलयलोलो. ओके आनी येस गायज तुमकां कळटलें कितें आनी कितें हिंगा गायज हांव न्हू पयलीं सद्या व्हिडिओ घातलो आनी हांव मुगेलो करता ब्रेकफास्ट. ओके आनी तुमी तो गायज हो व्हिडिओ चोयाय आनी आफ्टर द व्हिडिओ गायज आनी मुगेलो ब्रेकफास्ट जायन गायज हांव तुमकां मागीर मेळटलो. ओके पयलीं सद्या सांगिल्ले ते भाशेन बरो करून हो व्हिडिओ चोयाय. सो मेळया तुमकां आफ्टर द ब्रेकफास्ट गायज. GNH. सो गायज तुमकां हांव कालच्या क्वेश्चनाचो आन्सर घेवन येयला. ओके हांवें तुमकां विचारलेलें हेमदा हुंयचें पिकल लायक जालो तें. ओके आनी हेमदा लायक जालोलें लायम पिकल. तेका सारकें लायक जालो तें. ओके सो थँक्यू फॉर द आन्सर. सगल्यांनी आन्सर सारको सांगला. ऑल्सो गायज तुमकां आयचो क्वेश्चन मस्सी हुंय कामां वयता. ओके वॉट इज द नेम ऑफ द कंपनी मस्सी गोज फॉर वर्क. ओके तो तुमी सांगचो आमकां कमेंटान. आणि comment of the day is from Jessica Carvalho. Jessica says, hi lovelies, Mercy, take your time, don't stress yourself by overthinking. Health is first. Sometimes we cannot control our thought process and we tend to think a lot. Alicia is always standing by you and you have all our love, support, prayers and positivity. One step at a time, no rush. Try self-meditation sometimes and don't forget you are the best version of yourself. Trust God. Hamada likes the lime pickle. Thank you so much, Jessica, for the lovely comment. It means a lot to us. And तेच भाशेन guys सगळ्यांगे कमेंट आमकां लायक जाताय. इट्स नॉट जस्ट लायक आमी एक रीड कोत्ताय म्हणून दुसऱ्या लायक जायना ना. सगळ्यांगे लायक जाताय गायज. अशें करून सपोर्ट करीत राय, कमेंट घालीत राय. थँक्यू वन्स अगेन. वी लव यू ऑल. सो गाइस फायनली जालो मुगेलो ब्रेकफास्ट. ओके बरें दिसलें. आलिशान बरी चाव केली म्हाका. आलिशाची चाव फेवरेट मुगेली.
आणि गायज तेच भाशेन एक पार्सल येलो हा आलिशान आमकां मस्त कितें ऑर्डर केलो गो वॉट Wait, take this. स्लीपर्स कितें ऑर्डर केल्ले एक्चुअली तुम जाय Actually, guys, वॉच टायम मेळ्ळो ना भायर असो एश कोन्न गाडयेकूय लागून असो नाय सो एमेझॉनाचे बेश्टी ऑर्डर केली ओके जायत पाट चोयलो आसता तुम म्हाका हांचो आलिशागे स्लीपर्स घालून गायस वता स्लीपर्स हांवें जायती ओके ती काम करता ते बास्केटिंगान दवरलेली आनी ती म्हाका मेळोनाय आणि हांव गायज न्हू म्हाका लायक जाता ही आलिशागे घालून भोंवता भोंवता आनी म्हाका बेश्टे पांयान भोंवपा पडटा मागीर जायत पाटी नोटीस केला आसतलो सो तेका लागून म्हाका दिसता आलिशान स्लीपर्स ऑर्डर केले एक्चुअली स्लीपर्स हा हाय भितर नायस भितर हाय गायज खंय तरी हाय स्लीपर्स एक आनी दोन नाय जायते हाय आनी जेन्ना आमी गोंय वयता तेन्ना न्यू घेताय मागीर थिंगा दत्ताय So, yes, guys. This is for me. Both there are two, no? There are two, no? Yeah. So guys, inside super शकताय स्लीपर्स ऑर्डर केले हांव नको that's my size And then this is mine. and this is Ali. So guys, Same Alisha केलंय, guys, but बरी मॅचिंग गेले because they were unisex, so कोणे घालू जाताय. सोपा शकताय guys. Show me, let me wear mine. I'll say bye bye to these slippers. Okay, Alisha हे स्लीपर्स बाय बाय मुडिया. ती actually बरी winter घालपाक मगे सो ती Okay. आपण घालून भोंवता. They're actually very comfy, you know. Very comfy. Yeah. These. ओके गाईस चोयला आसतलो तुम्ही स्लीपर्स ऑर्डर केले आलिशान आणि बरें जालें म्हाकाय बऱ्या पडलें पांय वयर कांड दाखोवपा पडले गो हाली गायज मुगे पांय वयरूच वचनाय How go? आचय गे आचय आनी कितको दाखोव How are they? दे आर नायस बरें हाय सायजीकूय बरें हाय ओके एनीवेज गायज ती खबर सोड समजा What तुम्ही else is it left? आणि किती? आनी कितें हा मुस्ता गायज आय एम व्हेरी एक्सायटेड तुमको my उलोवपा ती खबर बट हांव नका आलिशान आनीकूय कितें ऑर्डर केलें मुस्ता That's for you because you broke like your thing, selfie stick. Oh, it's a selfie Tripod. stick, tripod. Yeah. Guys, I'm getting selfie stick मोडलोली बट हांव नका आलिशान आनीक ऑर्डर केली शी चोया ती दाखोया तुमकां I think this one, no? गायज मुकोडे न्हू ट्रायपॉड हा सेल्फी स्टिक हांव नका कितको तीन हाडलो guys. तीन मोडली गायज तीनूय आतां हे चवथ हे ओके सो या लुक्स गुड But it's bigger than the one you have now. आत मोडा गायज हेगे प्रॉब्लम कितें जाण तूं चोयना इन्स्ट्रक्शन्स वाचना पयलीं आनी मागीर आतां सद्या यूज कोत्ताय न्हू ते सकयल तेणें हें मोडलो हा ओके हें कितकोन जाण तूं तेका क्लिप आहलोलें हिंगा टर्न ऑन ऑफ करपाचें आनी तें मुस्ता तेणें ऑन ऑफ ओपन करूंक ना तें अशें करून अनलॉक करपाक तें अनलॉक करून अशें ओडटा आनी तेणें तें म्हणलें ओके गायज चोयला आसतलो तुमी म्हगेलें आनी एक ट्रायपॉड ओके चोय आनी कितें केलें गायज ना तें आपूण येता कितें आपण एश आसता हें जाता आनी चोय गाय चोय आपण सगळे आपण जाता गेले सो गायज तुम्ही चोयला आसतली म्हगेली सेल्फी स्टिक ओके न्यू आनी आतां गायज ही हेगेली जाग्यार दवरया आनी आतां येया आमगेल्या मेन टॉपिकाचेर ओके आनी मेन टॉपिक गायज तुम्ही जाणा आसतली तुमी ऑलरेडी व्हिडिओ चोयला आसतलो ओके एंड इट्स अबाउट गायज GMC एंड अबाउट बेड बग्स व्हाट यू से आली ओके आनी इकरा दीस पयलो एक्झॅक्ट गायज 11 days बॅक आय स्पोक अबाउट दीस आनी जेन्ना हांव उलयलोलो गायज न्हू जायत जाणांन म्हाका एप्रिशिएट केल्लो ओके वॉट आय एम डुईंग इज गूड मू आनी जायत जाणांन न्हू कमेंटूय घायल्ले ते तुका कित्या पडला GMC इज लायक दॅट ते तेशें आनी हें तें लायक नेगेटीव कमेंट घायल्ले जाय जाल्यार एकल्यान लायक थोड्यान कमेंट घायलोलो की तुमी UK आसताय तुमी कित्या पडला यू नो तुमी UK हाय तुमकां अफोर्ड जाता जाल्यार तुमगे मायंड GMC कित्या धाडली सो गायज फर्स्ट ऑफ ऑल तेणी तो व्लॉग सारको चोयलो ना आमगेलो जे कोण कमेंट मारले या हे बॅड कमेंट मारले तेणे कित्याक तेंक दिसलें आमगेली माय एडमीट आहा म्हूण आमी सांगलोलें आमगे माय कोणा फुड्यान रावपाक गेलो म्हूण ओके सोयऱ्या बारबो सो फर्स्ट कळ्ळें तुमकां की हेणी आमगेलो व्लॉग फूल चोयलो ना म्हूण ते कमेंटाचेर आनी सेकेंडली कित्या तुमकां माय तुगे GMC एडमीट करूंक जाय आसलो तुमकां लंडनकारां तुमकां पयशे हाय जाल्यार तुमी ते प्रायवेट व्हरपाचे तुमकां कितू प्रॉब्लम जाता जाल्यार जाय जाल्यार चेवडांनी लायक चेवडांनी चेड्यांनी कमेंट घायलो आहा हेजेर विदाउट इवन थिंकींग ऑन गोईंग थ्रू अ व्लॉग ऐकलो ना फूल व्लॉग आनी बॅड कमेंट घायले सो गायज ट्राय टू अवॉयड हें सांगता दीस बॅड कमेंट्स वे ऑन द अदर सोशल मीडिया like Facebook and Insta आमकां कोणागे बॅड कमेंट येयलो ना आमगे YouTube सब्सक्रायबरांक गेलो this is like Facebook Insta चे जे कोणे कमेंट मारले थँक्स सांगता ओके रील्स घायलो आहलो सो मेन पॉइंट म्हाका जायचं I will
leave you and I will go back to work. Okay, tomorrow I will say. Okay. ओके सो गायज मेन पॉइंट म्हणटा न्हू जेन्ना हांवें हो ब्लॉग केल्लो तेन्ना म्हाका जाय जाणांन कमेंट मारलो की तूं लंडनकार मरे तुगे वाय यू हॅव टू टेक युअर मदर टू GMC ओके आनी तुगे पेरंट्सां तुका GMC कित्याक व्हरपा जाय यू आर ट्रायंग टू कॉम्प्रोमायज तुगे मायंड बरी कॉम्प्रोमायज कोत्ता हे भाशेन गायज न्हू कमेंट मारलोले बट गायज हांव मुगे मायंड बरी कॉम्प्रोमायज कोन्ना म्हज्यान मुगे मायक जाय जाल्यार न्हू खंयच्या व्हडल्या हॉस्पिटलान हिंगा न्हू लंडन न्हू भायले दुसऱ्या देशान लेगीत म्हज्यान व्हरून थंयचो ट्रिटमेंट करूं जाता ओके बट ते क्वेश्चन आदी गायज तुमकां सांगता आमगे माय आनी आमी ओके ल्हानपणीसून GMC वचोन येयलो हाय आमगे माय अजून GMC वयता मायन हांवें आमी डॉक्टरांचे एगेन्स्ट कांय उलोवं ना वी स्पोक अबाउट कितें म्हणल्यार ते आमगेले बेड बग्स यू नो हायजीन नामू गायज हांव उलयतालो ओके And the rude behavior. and the rude behavior was सगळी नर्सांक न्हू थोडे नर्स डॉक्टर रूड बिहेव कोत्ताय तेका लागून उलयताले गायज ओके आनी फायनली गायज तुमी चोयलो आसतलो व्हिडिओ हांवें घायलो आहा तो ओके वॉट आय वॉज ट्रायंग टू शो ओके हांव जे म्हगेलें कितें दाखोवपाक सोदतालो म्हगे थ्रू माय चॅनल आयज फायनली गायज गोडे म्हगे चॅनलूच चोयन म्हगे व्लॉगूच चोयन गायज कोणे ना कोणे तरी तिंगा कंप्लेन केला आसतलें लायक यू नो फॅमिली मेंबरान जो कोण पेशंटा बरी रावपाक गेल्लो सेम म्हगे माय कितको रावपाक गेल्ली ते भाशेन जो पेशंटा बरी रावपाक गेलोलो तेन कंप्लेन केलें की देर आर सो मेनी बेड बग्स आनी गायज हांवें म्हगेले व्लॉगान सांगलोलें इफ यू सी गायज एनीथींग रॉंग कितें तर तुमी रॉंग चोयलें उग्र राव नाकाय ओके यू हॅव फूल रायट टू स्पीक okay you have full right to tell the doctor there are bed bugs in this ward okay तुका full right आहा okay भिवपाक कोणाची गरज ना गायज कित्याक you guys are the people we are the people who pay tax okay आमगे पयशांची हॉस्पिटल चलताय ना जन कोणागले न्हू ना म्हूण गव्हर्मेंट म्हणटा आमी येस बट टॅक्सा पयस कोणालो पयस आमगेलो ओके अँड आय हॅव फूल रायट टू स्पीक आनी एवरीबडी हॅव फूल रायट टू स्पीक अबाउट दीस ओके इफ यू सी समथींग रॉंग गायज एज आय सेड बिफोर स्पीक अप ओके कितें आवाज करपा जाय सांगपा जाय बाबा हें आहा तें समथींग वॉट यू सॉ कितें तुवें कितें चोयलां तें रॉंग ओके तुवें डायरेक्ट सांगपा जाय डॉक्टराक सांगपा जाय हायर अथॉरिटीज आहा तेका सांगपा जाय बाबा हें कितें जालां तें रॉंग त्या दिसा गायज म्हगे मायंड न्हू नर्सी सांगिल्लें नर्स हें वॉर्डान चल्लां तें कितें इतले बेड बग्स आहाय ते पेशंटा इन्फेक्शन जाता एशी तेशी गायज इतले पेशंट आसता एकमुखागे ते बेड बग्स एकमुखा हाताय आनी ते न्यूजाचे चोयलो आसतलो तुमी गायज एक क्लिपाचे इतले बेड बग्स बोल्लो आहा आनी एक ते ड्रॉवर आसा ते फूल जायना आहा आखे बेड बग्सान गायज हे आमगेली GMCची न्हू परिस्थिती इतली जालो आहा मेशिनरी वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स गायज आर वर्किंग इन GMC तुम जाणाय आसतलें बट हायजीन इज व्हेरी पुअर हायजीन गायज लास्ट टायमूय सांगलोलें वी नीड टू मेंटेन ओके हांव म्हणना एक दिसानू जाता म्हूण तें ओके एका टायम लागता बट यू नो फोकस करपा जाय तेजेर लायक यू नो लायक आमगेलो मिनिस्टर विश्वजीत राणे ओके तो सांगता आमगे हॉस्पिटल एशें आमगे हॉस्पिटल तेशें ओके व्हडलो सांगता येस आय नो आय एप्रिशिएट हांव तुका न्हू वालो दिता वेट जस्ट गिव मी अ सेकंड हांव वालो दिता आमगेले विश्वासीत राणेक ओके एक दोडली टॉप मॅशिनरी आमगेले GMC आहा ओके बऱ्यो वस्तू आहाय बरे डॉक्टर आहाय बट कित ना गायज थिंगा ना म्हणटाय ती एक धाकटुली वस्त हायजीन म्हणटाय ती ना दॅट्स वॉट आय वॉज आस्किंग ओके लायक ऑनस्ट तेंगली मिस्टेक ना तू आमली लोकांनी मिस्टेक हा कित्याक आमक पयलीं सद्या दवरूं कळना जेन्ना न्यू दिलोले आनी जरी तर मेंटेन केलोले ओ यू नो एक जमनी वयलें कितें उडयलो तें आपण हातीन दवरून काडल्या दॅट्स मोर इम्पॉर्टंट तेण हाल तूं ती हाल साफ कोत्तोली यू नो बट यू वील गो अँड मेस इट अप अगेन इट डजंट वर्क लायक दॅट आमली मिस्टेक हा गायज आमगली मिस्टेक आसता हांव जाणा आम म्हणनाय आमी जे आमगेले पेशंटाक घेवन वयताय आमी कसरो कोत्ताय थिंगा एस्टेशन नागजालो कोत्ताय बट गायज हें न्हू हें कितें थिंगा क्लिनर आसता यू नो यू शूड क्लीन जेन्ना तुगे हॉस्पिटल म्हणजे ऑब्वियसली तुगेलो कचरो जातलो बट कितें मेन फोकस जे क्लिनर आसताय जे कोण हॉस्पिटल चलयताय तेंकोडे आसता जे पेस्ट कंट्रोल कोत्ताय तेंक खबर आसूं जाय ही गायज न्हू आतां हांव तर हें गायना आहलो जाल्यार म्हगे ब्लॉगाचेर ओके कोण ना कोणें तरी चोयलो आसतलें कोण ना कोणें नोटीस केलो आसतलें तेका लागून गायज आयज हें न्हू फायनली GNH आमगेलो गोवा न्यूज हब कित तो चॅनल आहा तो तेणी गायज फायनली दाखयलें GMC इतले भिकोण आहाय म्हणून आनी ते सगल्यांकूच त्रास कोत्ताय पयलीं सद्या पेशंटा बाडे कांय खबर आसना तो न्हिदोन आसता जो कोण पेशंटाक केअर घेवपा वयता तेका गायज इतलो टॉर्चर जाता
पेशंटा बरे मनीस राव सोदना कित्या लागून याचो हे कारणां लागून राती न्हीद आसना पेशंट म्हणटा आपल्या गुडयांची न्हीद वता सोरांची न्हीद वता बट जो कोण पेशंटा चोवपा वयता तो अनकम्फर्टेबल आणि आसता जायतो लोक आसता पे लेगून कोण दवरपा सोदता मनशा पूण लोक राव सोदना. दीस आपण पे कोत्ता मातशें कोणाक चोय रावपा वा म्हण पूण मेळना. सो गायज आमी मातशें मेंटेन करूंक जाय तेंचेरूच सोडून उपन ना लायक जेन्ना आमी वयताय तेन्ना मातशें आम हूंय रावताय तें मातशें क्लीन दवरूंक जाय लायक मॅस कोन्न सोडून उपना आनी जेन्ना रूम लायक तो बेड सोडून वयता तेन्ना वी हॅव टू मेक शुअर आमी क्लीन दवरताय इवन टॉयलेटी वयता तेदोना लायक कितें दटी जालें जाल्यार मातशें वायपूय करूं जाय रे आपणागे मुतून वयता आनी गायज मेन थिंग म्हणटा तें लायक मुगे मायंड केलें ते भाशेन मुगे मायंड चोयलें समथींग इज रॉंग ओके ते भाशेन गायज जेन्ना तुवें कितें रॉंग चोयलें यू हॅव टू स्ट्रेट अवे तुवें रिपोर्ट करपा जाय तांकां बाबा चोय हे भाशेन आहा हिंगा दुसऱ्या सांगपा जाय आमी कितें कोत्ताय म्हाका कित्याक पडला आमगे पेशंट आमी हाली वयतलीं आमी गोंयकार लोक न्हू गायज एसलो तकले तेंचो कीड आहा न्हू आपल्या कित्याक पडला लायक हिंग कचरा आमी सांज डिस्चार्ज जातो मुगो हो कचरो हिंगा सोडया गायज हितून न्हू हांव गव्हर्मेंटा मिस्टेक करना हितून हांव आमगे लोकांची मिस्टेक करता आमची हूद आमी जायन आसूं थिंगा आमी उडयता कित्याक आमी हाली डिस्चार्ज जावपाची गायज दुसरो पेशंट कोण येता न्हू तो सफर जाता मागीर हे कारणाक लागून गायज ते बेड बग्स जाताय चिकोल जाता लायक जितले तूं डटी करता ऑब्वियसली डटी जातले न्हू सो अगेन आय एम सेयिंग गायज तुमी कितें चोयलें एज तेशा वॉर्न इट ओके स्ट्रेट अवे कंप्लेन करे सांगाय डॉक्टराक सांगाय ओ अथॉरिटी सांगाय बाबा हे भाशेन तुमकां तर अथॉरिटी जायना आयज आमकडे मिडिया गेम आहा आयज चोय ती मिडिया गोवा न्यूज चॅनल तो थिंगा आमगे GNH थिंग गेलो मू गायज तांकां कळलें आनी तेणें प्रूफ केलें मातशें कितें उलयता तें सारकें मू बट वी आर टेकिंग इट दॅट आमी व्लॉग गान गोडी कोणें चोयला आसतलो लायक आमगे रील 200K जावपा येयले ते आम रील गायलो तेजे अबाउट GMC एकाय रील केलोले इंस्टाग्रामाचेर सो गायज ते 200K कितू जावपा येयला या इट वेंट व्हायरल गायज हय वी फेल लायक गोडी आम म्हणनाय गायज आम केल म्हूण अवेरनस व्हिडिओ तो एक सो आम म्हणटाय लायक गोडी आमगे चोवन गोडी कोणें सांगला आसतलें हो कितें बट वी फील हॅप्पी बिकॉज एटलिस्ट ते दिसती पडटले आतां आनी गव्हर्मेंट ऑफकोर्स गायज आयज हांव उलयलो मू गोडे कोणा तरी काना घायला आसतो अथॉरिटीच्या बाबा हे भाशेन आहा गायज आय एम नॉट शुअर मुगे चोयन केला हो कितें तें बट आय एम व्हेरी हॅपी की जालें तें ओके एटलिस्ट कोण तरी पावलो जे हांव उलयलो तें कोण तरी चोवपा पावलो आनी गायले आनी व्हिडिओय काण गायज हो तुमी चोयलो आसतलो हाव डटी इट लुक्स गायज बेड बग्स म्हणल्यार इट्स लायक द वर्स्ट थिंग आनी गायज जे कोण म्हाका कमेंट मारताले तांकांय सांगता आयज ओके बेस्ते चोय नासतना कितें कमेंट मारना काय पयलीं चोयाय मातशी कितें सांगो सोदता हांव बेस्तो येयलो ना हिंगा आमगे चॅनल घेवन की व्लॉगिंग करपाक कितें सांगिल्लें कितें रिसर्च करनासतना कितें चोय नासतना सांगपाक ओके तुमी जाणाय गायज आमी सोंपे पडून कितें उलोवपा वचनाय हें आमगे फॅमिलीका घडलां सो ताका लागून आमी उलयलोली ओके आनी इट्स व्हेरी इजी गायज एक कदलाचेर बसोन तो एक व्हिडिओ चोयलो धाकटोसो रील चोयलो आनी कमेंट घालपा सारकें इजी काम ओके बट ते कितू आमकां कसलो हे व्लॉगा वयल्यान म्हणना कितू आमकां व्लॉग कोत्ता तेदोना कितू चिंतू पडटा कितू उलयतलो आनी कितें एस तेशें कितें रॉंग उलयल्यार गायज व्हडलो इशू जावपाक शकता आजरान कमेंट येतले बेड आयज तर हांव रॉंग उलयलो बेश्टें कितें GMCचे आडबुड्या उलयलो बेड बग्स आहा आनी थिंगा आसना जाल्यार मुजे येवपाचें गायज बट टुडे प्रूफ जालें थिंगा इतले हे आहाय म्हणून आनी गायज अनफॉर्च्युनेटली आमगे मायनूय व्हिडिओ काडू ना रे ते कळना आमी माय कळना नाजाल्यार माय कळना दोतरा वचोन मेन मेन हेडा दाखोवपाची आमगे माय येसली आमी माय कापास्ते दिवची ओके आमगे माय कापास्तात आहा माय बिना कोणाक म्हजी भाशेन ती ओके सो रायट आहा जाल्यार रायट म्हणटली रॉंग आहा जाल्यार रॉंग आनी गायज हे कोण न्हू रॉंग कमेंट मारताय लायक ते तुमकां कित्याक पडला GMCचे हे गायज न्हू काम दोन नाहलोले दिस इज वाय आमी गोंयकार थिंगा उत्ताय लायक तू कित्याक पडला तू हा लंडन यो मरे गोंया कोणानी कमेंट घायलो तू यो मरे गोंया सॉर्ट आउट करया मरे व्हॉट इज दिस गायज हे कोण जाणटो हे कोण न्हू नेगेटीव कमेंट मारताय ते एक काम नाहलोले हे गोंया चिकला करूं येयलो हे गोंया धट्टी कोत्ताय These are the people who's trying to do mess, okay? कित्याक तांकां कांय फरक पडना they are just giving one comment तू कित्याक पडला तू तुगे मायक व्हर मरे प्रायवेटा these are the people guys हे मनीस आखे गोंया पिड्याक पाड घालताय असो मनीस कित्याक तांकां काम धंदो कांय ना हाल्ल्या लेगून तेंगेले हांव नको कितें म्हूण मेंटेलिटी सारकी ना ओके कित्याक सारकें सांगो आसूं ते रोखडे आपल्यागे घेवन येताय ओके म्हाका आनी एकल्यान बरो कमेंट मारलो की कितें तुगे मायको कॉम्प्रोमायज करता तूं म्हाका कॉम्प्रोमायज माय कर मुगे मायक म्हज्यान जाय जाल्यार न्हू अमेरिका व्हडले कंट्री वचोन म्हज्यान मुगे मायक ट्रिटमेंट दिवपा जाता ओके बट आमी आजून सांगता
आमी न्हू ल्हानपणी सावन GMC गेलो आहाय आनीक पाट सांगता तुका ओके GMCसून आमी आमगे ट्रिटमेंट केलो आमगे माय GMC म्हणल्यार सारको व्हडलो देवा बाळता आहा ते भाशेन आमगे मायक GMCचे बाळता आहा मायकू न्हू आख्खे संवसारां आख्खे गोंया लोकां GMCचे बाळता तेका लागोन गायज GMC वयताय ओके बट ओनली थिंग गायज एट दी एंड मेळटा कितें बॅड बॉक्स मेळटा आमकां खावपाकू आख्खे रात बरू तेका लागोन गायज हांव उलयतलो ओके यू वॉन्ट टू से समथींग यू से ओके हेका लागोन गायज म्हाका बरें दिसलें जेन्ना कोणे तरी न्यूजार गायले फायनली स्टॉप एश कोन्न नेगेटिव्ह कमेंट्स घालपाक सोडाय आमकां न्हू दुसरे यू नो युट्यूबर जावं दुसरे कोण इन्फ्लुएन्सर्स आहाय तेंकां बॅड कमेंट घालपाक सोडाय कित्याक इट्स नॉट इजी आमगे तुमकां लायक दाखोवपा यू नो कितें उलयताय ते घाट्स जाय मनशां इट्स नॉट दॅट तुमी दोगू जाण चोयताय म्हाके संवसारा लोक चोयता यू नो आमकां आनी जेन्ना हांवें रील केलो तें GMCचे GMC इज अ हॉस्पिटल इट्स लायक अ हॉरर प्लेस म्हण आनी येस गायज इट्स लायक अ हॉरर प्लेस ओके तेका लागोन हांवें तें म्हणलोलें आनी येस थँक्यू म्हणटा आमगेले GNH जे कोण थिंग गेले आनी जायत न्यूज चॅनलान गायज म्हाका दिसता वचोन थिंगा दाखयलां खरें थिंगा बॅड बग्स आहाय आनी चोयलां गायज न्यूजाचे धाकटे शॉर्ट रील केलो ahlo तेणी दॅट्स वाय वी स्पोक अबाउट इट अगेन बिकॉज वी फेल लायक एज सांगले ते भाशेन आमगे चोन गोडी कोणे लायक यू नो कोणूय रिलेटिव्हान अगेन गायज ओके अथॉरिटीज शूड टेक द इमिडिएट एक्शन ओके तुमी पेस्ट कंट्रोल करे कितें करे तेणे तुमी करपा जाय ओके आनी हे आमगेले हॉस्पिटल क्लीन दवरपाक जाय व्हॉट यू से ओके सो गायज तुमी म्हणटली मशीन होच टॉपिक रिपीट केला येस गायज आयज म्हाका न्हू प्राऊड फील जाता गायज वॉट आय एम डुईंग कितें हांव जें कोत्ता ओके सांगिल्ले ते भाशेन गायज गोडे म्हगेले चॅनलाचे वयन गोडे कोण ना कोणे आपल्यागे इनिशिएटीव घेवन गोडे पॉयंट आवट केला आसतले कोणा दुसऱ्या सांगिल्लें आसतलें ओके आय एम व्हेरी प्राऊड ओके हांव कितें म्हणटा गो तें खुशालकाय भोगता ओके हांव कितें दाखोवपाक सोदता ओके बारीकसो तेजो इम्पॉर्टन्स येता तितून ओके टॉपीक येता आनी तो टॉपीक वयर पावता इट्स नॉट जस्ट दॅट आमकां कोणे हो व्हिडिओ धाडलो you know that's the main thing because they watch the vlog and the thing is and they send it to ekल्या मनशा माहिती आणि दुसऱ्या नामक धाडलो you know it was like a chain early morning when हांव उठलो तेन्ना न्हू म्हाका ऑलरेडी व्हिडिओ कोणे म्हाका धाडलेलो ओके सबस्क्रायबर ऑल्सो सबस्क्रायबर न्हू तो सबस्क्रायबरूय आनी कोणेक फ्रेंडानूय म्हाका व्हिडिओ धाडलो US आसोन बाबा तूं कितें उलयलो तेजे मरे तुका रिजल्ट येयला वचय मग गायज आय वॉज व्हेरी हॅपी तेका लागून म्हणलें आयज उलोवया ओके सो गायज तोंड बंद करून न्हू हे तेंपार कांय जावपाना ओके जे कितें रॉंग दिसता रॉंग म्हणपाचें आनी तेजी आवाज करपा जाय ओके ना ओगे रावपा जाय ओके ओगे रावलो न्हू हेचो आयज बॅड बग्स पडलो आहाय हाल मुखार किडी पडटले ओके सो इतली वर्स्ट परिस्थिती जावपाक शकता सो हे वायट जाचनी आदी गायज आमी न्हू हेजेर हें करपा जाय एक्शन घेवपा जाय इमिडिएट एक्शन घेवपा जाय मुखार ओके समज म्हणटा आलिशा सांगलें आलिशान आयकलो ना आलिशा मुखार अनेक मनीस आहा तेक सांगाय तो आयकना दुसऱ्या सांगाय एशको गायज इन्फॉर्म करीत राव फायनली एकलो मनीस आयज जेशको म्हाका कळ्ळें की फायनली दे प्रूव देर आर बॅड बग्स मग ते भाशेन गायज तुमकांय तुमगेलो रिजल्ट मेळटलो ओके होप सोडूं जायना गव्हर्मेंट तो कांय करूं शकना गोंयांत तेशें जालो आहा मग जाणाय गायज आमी गोंयांत तेशें जालो आहा बट गायज आमगेले एज अ यूथ आमी इम्प्रूव करपा आमी ट्राय करपा जाय आमकां जाता तितले आमी बरें करून दाखोवपा जाय तेंकां आतां आमी जरी तर उलयली न्हू एग्जाम्पल आणि सगळ्यान मेळून केलें गव्हर्मेंट वील हेल्प इट्स नॉट दॅट दे नॉट एक्झाम्पल ते मोबायल जाण तूं फिडोल गेलो ते घर सारक करपाचो ते एक म्हणल्यार आदल्या दिसा तेका उदका टांकी बा घाल रेडी तुमी जाणा आसतलें फिदोलान काय बरें ते आमगेले जे कोण ते कापल हाल्ले तेंकां काय बरें शेल्टर करून दिलो कित्याक पयलीं सद्या खबर आसना ट्रू युट्यूब पेज तेंकां कळ्ळें की उमके कोणी हे भाशेन जालो आहा मग गायज आमी जेन्ना जाणा आसता उमके कोणी पाड आहा आमी उलोवपा सुद्दां आमी कित्याक पडला ते आमगे न्हू ते तेंगेले इन केस तूं उलयलो न्हू जाल्यार तेजे सुदारप जाता ओके सुदारण म्हणटा जाता इन्फ्लुएन्सर्स हाय तेणी इनिशिएटीव घेयली वचोन हेल्प केले तेज थ्रू फिदोला कळ्ळें फिदोलान स्टार्ट केलें यू नो सो देन गव्हर्मेंट केम लायक तेणी हेल्प केलें तेंका उदका टांक घालून दिले टायल्स घालून दिले सो जायतें काम केलें सो until and unless we speak that's what I'm trying to say there are people who will pull you down मुठायनो ती कुल्ली आमगे गोंयकार कुल्ली एश कोन ओडोय एक कुल्ली दुसऱ्या ओडटा म्हणटा आनी गायज ह्यो कुल्ल्यो न्हू ह्यो फालतू कुल्ल्यो लायक पोकेल्यो तेंकां न्हू लाक आसना काय आसना त्यो बेश्ट्यो कुल्ल्यो आपण काय करू सोदना त्यो न्हू त्यो मेलो वस्तू खावपाच्यो कुसलोल्यो आनी ह्यो कुल्ल्यो न्हू मागीर कितें कोताय आमचे असले जे कोण सारको उलोवपाक सोदता कोण बरें करूं सोदता न्हू
तांकांय चाबो भोंवता एसो कुल्ले. सो गायज एसो पोके कुल्ल्या न्हू इग्नोर करपा जाय. ओके, सो इतलें सांगूंक सोदतालो हांव म्हगेल्या ब्लॉगान. ओके, म्हाका बरें दिसलें जेन्ना हे चॅनलान आमगेले बॅड बग्स दाखयले, रिपोर्ट केलो हे GMC बॅड बग्स आहाय मू. आनी गायज जायत जाण म्हाका म्हणटाले की मातशी कितें उलयता मू. ओके, आयज म्हाका प्रावड फील जाता जे मातशी उलयलो सारको उलयलो. आनी तुमकांय दाखयलें गायज हांवें हिंगा, तुमी चोयलो आसतलो कितको बॅड बग्स कितको आहाय ते गायज. आनी एक ते ब्लू एश आहा तितून बेडशीट घालताय तितून गायज ते आख्खें फूल जालो आहा ड्रॉवर. सो गायज चोवपा लेगून ईट एशी. ओके, इतलें गायज आनी कांय ना. जायत उलोवपा येता बट गायज जितलो उलयता तितलो ब्लॉगूय व्हडलो जाता. आनी तुमी म्हणटली ईच लास्ट टायमा खबर आयज पत्ती सांगत न्हू. वॉट यू से आली आली बेजार जायन गेली आपलें हें काम करपाक. बट गायज म्हाका बरें दिसता जेन्ना हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां, कितें न्यू मॅसेज न्यू टॉपीक घेवन येता तेन्ना म्हाका बरें दिसता गायज. ओके, आनी प्लीज गायज तुमकां आनेकदां सांगता जे कोण आमगेले बांबोली GMC गायज तुमी अशें समजना काय आमगे बांबोली मामुली म्हूण न्हू. बांबोली इज वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल गायज. ओके, तुमकां आनेकदां सांगता तेका लागून आयज लेगून म्हगेली माय. ओके, अजून बांबोली वयता I was gonna say about no matter how much money we send. आमगे मायको तुका सांगा तूं मुडशे हांव मायक जे पयशे धाडटा तेको जाता घडटा ते भाशेन तेच्यान व्हडल्या हॉस्पिटलां वचून आपले ट्रिटमेंट करूं जाता आमची मायच्यान. बट तरी आसता मायक आमगेले न्हू GMCचे भावाडता आहा. ओके, दोतोरांचो भावाडता आहा तेका लागून माय आमगेली आयज पुरान GMC वयता. आनी मायो न्हू आमकांय कितें जालें जाल्यार इवन दो हांव लंडन सो गोंय गेलो न्हू मेजर कितें जालें न्हू GMC पयलो वयता हांव GMC चॅकअप करता. कित्याक हांव जाणा GMC इतले बरे डॉक्टर व्हडल्यांतले व्हडले डॉक्टर आहाय म्हणून. ओके, आनी गायज तुमकांय सांगता तुमी प्रायवेटाकूय वचपाक चिंतना काय GMC इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल. अनलेस अंटील तेजे हायजीन तर मेंटेन केले न्हू नोबडी कॅन बीट GMC गायज. इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल. ऑल्सो गायज जायत्यो आमगेल्यो नर्सी आसतल्यो थोडी थोडी बऱ्यो आसताय एश कोन्न हंबल आसताय. थोडे आसताय मातशें रूड आमी सांगलो ते भाशेन थोडे आनी आमकां मेळ्ळो ते रूड. सो दॅट्स वाय वी स्पोक अबाउट इट. थोड्यांक बरें दिसना आसतलें जी आमी उलयलें ते नर्सीज आहाय त्यो थोड्यो ती म्हणटली अरे ना आमी तूं कॅर घेताय आनी हेंगे कितें उलोवप थोडें जाता आसतलें. वॉट यू से लवर. सो दॅट्स वाय आय वॉन्ट टू से गायज तुमकां दिसना का आमले फॅमिली मेंबर्स आहाय थिंगा कामान रे. बट इट्स नॉट अबाउट दॅट. इट्स अबाउट द हायजीन वी स्पोक. आनी आमकां कोण रुडली उलयना बट आमगे सोयऱ्यांक उलयलां. सो दॅट्स वाय वी थॉट वी वील मेक यू ऑल अवेअर. आनी गायज हांवें म्हणलो नर्सी तुम नर्स तुमचे घेयना काय जे हांवें कितें म्हणलां बट सगल्यो ते भाशेन आसनाय भोव थोड्यो. बट गायज मेन थिंग गायज तुमी ते हितून GMC काम करताय तुमी डेली चोयताय ते बॅड बग्स एज अ नर्स तूं डेली चोयता. बट वाय कांट यू स्पीक अप. तूं भिता तुगे काम असोत म्हणून नर्सी काम असोत म्हणून वो दोतोरा काम असोत दोतोर भिता हायर मॅनेजमेंटा सांगपाक देर आर बॅड बग्स म्हणून अनलेस अंटील समबडी स्पीक अबाउट दीस येत व्हडलो इश्यू कोण येत व्हडलो पब्लीक कोण when I put the post I got like almost 200K views okay on this one. So म्हणल्यार चोय तुमी लोक 2000 कितको 2 लाख लोक चोयता बट लोकांक पळोवन गेलो ना. इट्स लायक दॅट. ओके, सो बारीकशें कितें रॉंग चोयल्यार घे एक्शन घे सांगाय ताबडतोब जाय न्ही. ओके, जितलें बेगीन क्लीन जाता जितलें बेगीन बरें जाता तें आमकां बरें पेशंटाकूय बरें सगल्यांक बरें. ओके, आनी म्हणटाय न्हू तुमी UK रावन उलयताय गायज आमी गोंया येवपाची एट दी एंड. आयज गायज हांवें UK रावन हो पॉयंट काडलेलो बॅड बग्साचो न्हू तेका लागून गायज म्हाका दिसता कितें तरी थिंगा जालें आनी जातलें. ओके, क्लीन तरी जातलें. ओके, होग रावन कांय जायना गायज. आमी म्हणटा तुमी म्हणटा आसतले जे कोण गोंय आहाय तांकां गोंयकारां सांगता जे कोण गोंयसो उलयताय बॅड कमेंट मारताय तेका. ओके, आयज मसी हिंगसो उलयलो म्हूण बॅड बग्साचो ट्रिटमेंट चालू जालो. ओके, सो दुसरे पाटी गायज एशे तशे कमेंट मारचें आदी न्हू. पयलींचो गुडे तुमी घरा कडेन गुडे चिखलांतूर रावताय आसतले तुमकां गुडे जे कोण बॅड कमेंट मारताय तांकां सांगता. ओके, जेन्ना हांवें GMCचे जे हें केल्लोलें ब्लॉग केलें तेन्ना म्हाका कमेंट बॅड येयलो तांकां सांगता. तुमी गुडे चिखलांतूर लोवन येयलो आसतले पयलो आहले चिखलांत आत तरी सुधराय. ओके, सो चिखलांतूर रावन फायद ना. शेणांतू किडे लेगून खंय वयर येवपा सोदता बट तुमी शेणांतू रावपाक चिंतना काय. ओके, भायर सराय. वॉट यू से. हे कोणा म्हणटा जे कोण दुसऱ्या डिमोटिव्ह कोताय आनी बॅड कमेंट घालताय तांकां. या एश कोन्न डिमोटिवेट कोन्ना काय गायज दुसऱ्या लायक लेट देम डू एटलीस्ट हेल्प जात न्हू एकमेकाकू कोणा हेल्प करूं वयताय तेंकाय तुमी ओडटाय सकल लायक एग्जांपल दुसरी इन्फ्लुएन्सर्स. बट वन थिंग गायज आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ. तुमकां कितें जात तें करे तुमकां म्हजे आड उलय
कितें कमेंट मरे आय वोंट स्टॉप गायज ओके जेन्ना हांव कितें रॉंग चोयतलो तें सदां रॉंग प्रूव करतलो ओके इतल्यान गायज आयचो ब्लॉग हांव हिंगा काबार करता ओके कोणा लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे थँक यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय